मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. साऊदी अरेबियात डिझेल टँकराक बसीन दिलो धपको. उण्यांत उणे 45 भारतीय उमरा यात्रेकरूंक आयले मरण. भौशीक रस्त्याचेर बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन. काँग्रेस पक्षान केली मडगावचो आमदार आनी नगरपालिकेचेर खर टिका. थिवीच्या रस्त्याचेर कोयराचे रास. गोयच्या नितळसाण मोहिमेचेर ताजे प्रस्न निर्माण. जरी सरकारान परत परत आश्वासन दिले तरी परिस्थिती जैसे थेच. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भौशीक रस्त्यांचेर बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उक्तेपणान उल्लंघन केल्ल्यान काँग्रेस पक्षान मडगावचो आमदार आनी पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत आनी मडगाव नगरपालिकेचेर खर टिका केली. हो नगरपालिकेचो सगळ्यात खाशेलो ब्लॅक स्पॉट ब्युटिफिकेशन प्रकल्प जातूंत सोफा सेट, खुर्ची, प्रोजेक्टर स्क्रीन, गॅस बर्नर, बाटली कूलर, बियरांचे कॅन आनी वीज खात्याचे इलेक्ट्रिकल पॅनल बोर्ड आसा. भौशीक निधीचो गैरवापर करपा आड चौकशी करपाची मागणी तांणी केल्या. तशेंच विकास करपाक म्हण भाजपात प्रवेश करपी मडगावच्या आमदाराक उजरावन काडले. आमकां जेन्ना नदरे मुखार आयले तेन्ना हांवें इन्क्वायरी केली म्युन्सिपालिटीन आनी अशें दिसून कळोन आयलें आमकां की हें स्वता म्युन्सिपालिटीन बांदलां. रोडार एक वाटेन हायकोर्टाचे ऑर्डर्स कंप्लाय करपाक सगळे कडेन इन्स्पेक्शन चलता. कोण रोडार आहा कोण तांकां नोटीस बी धाडटा आनी हांगा म्युन्सिपालिटी स्वता रोडार बांदता. काय बरें सामकें अजापाच्यान ओन म्युन्सिपल फंडाक. आनी टायटल कितें फायलीचें ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट. कळना फायलीचेर आसा ही फायल ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट समजला. आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉटा अंडर हो एक क्लब कितें तरी केला. हांगा सगळे भाशेचे एक्टिविटीज चलता. आमकां कितल्या हांगाच्या लोकांनी कंप्लेन सुद्दां केल्ले आहा रातची हिंगा कितें कितें चलता म्हण. आतां तुमी ह्या बिल्डिंग्स पळयात. हे बिल्डिंग्स जितले फाटी आहा ते भाशेन तुका कळून येता हांगा 10 मिटराचो रोड आसा आनी त्या प्रमाणे लोक ह्या बिल्डरांनी कोण जे घर काडला तेणे फाटल्यान गेल्ले आहा आनी हो डायरेक्ट रोडाचेर इन द नेम ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट विथ पब्लीक मनी. हाजेर आमकां इन्क्वायरी जाय आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आहा हें करपाक आनी हेची चावी कोणाक आसा तेवूय पळोवपाक जाय. हे ब्युटिफिकेशनाक कितले खर्च केला म्युन्सिपालिटीन? ह्या दिसून येता तशें 1-2-3 लाख पण जातलेच. तेच्या कमी आसपाना. क्लब हाऊस येता. क्लब हाऊस जालें न्ही. कदेल आसा, सोफा आसा, प्रोजेक्टर आसा, लायट सुद्दां टॅप केल्ले आहा पळय. इलिगली लायट टॅप केल्ले आहा पळय. हातूंतल्यान एक्सटेंशन बोर्ड आसा आनी पळय समजला. बियरा कॅन दिसली पडटा, खुर्च्यो दिसली पडटा, फ्रीज आसा, वॉटर कूलर आहा सगळें. आनी हो पॅनल बोर्ड जो आसा हेजो लायटीचो पॅनल बोर्ड हो समजा कितें सपोज पावर शटडावन कितें जालें जाल्यार हें एज करपाक सो ते कोण ते आहा ते क्लबा प्रेसिडेंट बी कोण खबर ना म्हाका. ताचे कडेन चावी मागपाक पडटली कडेन हें ओपन करपाक. हाव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज अलाउड दिस एनक्लोजर. मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन केला आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो आसा बापू म्हण. बापू म्हण एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो आहा. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जाता. सपोज म्हणटा हांगा गार्बेज पडटा जाल्यार हे म्युन्सिपालिटीचे फॉल्ट. कित्याक तुवें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हें केलें आहा. तूं लोकांक टॅक्साचेर तूं कलेक्शन करता फॉर गार्बेज फीज. देन हाव कॅन दिस बी अ ब्लॅक स्पॉट? यू आर सपोज टू म्युन्सिपालिटी आर सपोज टू टेक केअर ऑफ दिस. कळ्ळां? म्युन्सिपालिटी इज सपोज टू टेक एक्शन. तूं जेन्ना लोकांक टॅक्स घेता आनी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता जाल्यार हिंग कोण उडयता ते चौकशी करपा जाय. तुमी भायर हेर मेन रोडाचेर बायपासाचेर बी सांगता तुमी विलेजींतले लोक हाडून उडयता म्हण. हांगा कोण हाडून उडयता? सो हिंग सपोज तुगे गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर सारकें जायना. जेन्ना सारकें कलेक्शन जायना जाल्यार म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवपा जाय ताचेर. बेस्ट म्युन्सिपालिटी जर काम करता कितें म्हणत न्ही हे आता क्लब हाऊस काय कितें ते खबर ना काय ते पेंडल पळय फाटल्या दिसांनी घाल्ले तसलेच हे कितें स्कॅम काय म्हणून खबर ना. हो पब्लीक पैसो म्युन्सिपालिटी बांदता तो पब्लीक पैशाचेर बांदता आनी हे कितें बांदलां हातूंत भितर ट्रान्सफॉर्मर आसा.
बियारीचे कॅन आसा आणि जर रातचो हांगा केन्नाय कोणी टर्र जाऊन ते ट्रान्सफॉर्मरा वँग मारला समजा वयर वचपाचो चंद्रार हांगा आमदार कितें करता, मिनिस्टर कितें करता, कितें पळयलें तुवें? अरे बाबा, हे पळय बारकेले येदेशे हे बांदच्या वाट्याचे 35,000 कोटीचो घोटाळा केला, पण बरे क्लब हाऊस बांदून दी बरे मडगांवकारांक. जायना हे रस्त्यार ही शेड, बस स्टॉप सुद्धा आमच्या गांवांनी असता तर बरो आसा मरे. हे कितें? आणि हातून ट्रान्सफॉर्मर, ताचे भितर बियारीचे कॅन, हांगा काय प्रोजेक्टर कसले पिक्चर दाखयत तूं हांगा लोकांक? हे कितें चल्लां? होच डेव्हलपमेंट करपाक गेलो तूं मडगांवां? होच डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लें तुका? काँग्रेस सोडून बीजेपी वचून हे क्लब हाऊस असल्या रस्त्याचेर ट्रान्सफॉर्मराक बांदपाचे? आमच्या गांवांनी ट्रान्सफॉर्मर आसता का होयडुळे कितें तरी गेट केला, कोणें भितर वचपाक जायना मग तूं लोकां भितर वच म्हणटा मरे हांगा. हे चल्लां कितें? हेच ते डेव्हलपमेंट बीजेपी गव्हर्मेंटाचो होच तो प्रोग्रेस. उजो पेटयता भितर शेगडी आसा, बारकेले इल्लेशे फ्रीज आसा. अरे बाबा, कितें बरे बाण आनी दी मडगांवकारां. हे कितें? ट्रान्सफॉर्मराच्या हातून तू केज घाल्ल्या भशेन घालून क्लब हाऊस केला, पूण तातून बियरी टीन पडल्या पळय मुद्दम घ्या. मग हो कसलो क्लब हाऊस केला तुवें? काय ते पेंडल बिंडल दाखयता पळय तूं ते पयशे, तशेंच हे कितले तरी कोटीचे बीन दाखोवना मरे हाणें. हे टॅक्स पेयर मनी मुंगो हे आमचे पैसे पिक्चर बी चोपा आता हे डेमोलिशन जायना. लोकांक घरां पळय आसा, कार्यकर्त्यांची घरां डेमोलिशन करपाक वता. हेजे सेटबॅक पळय मरे, लोकांची गोंयकारांची घरां पळय नाका. हे पयल्या मोड जाता जाल्यार तेणीच बांधला. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. दिवचलांतल्या सेतू संगम हांगचो स्वामी विवेकानंदाचो पुतळो दुर्लक्षीत उरला. हो वाठार काळखात सांपडला. स्वामी विवेकानंदाचो जल्मदीस भारतात राष्ट्रीय युवा दीस म्हूण मनयतात, पूण ही सुवात आडनदर जाल्ल्याची खंत थळाव्यांनी उक्तायली. केन्ना आनी कोण घेतलो दखल? दिवचलकारांक प्रस्न पडला. हे सगळ्यांत दिवचलकाराचे दुर्दैव आणि जे विवेकानंद प्रेमी जितले आसा पळय त्या लोकांचे दुर्दैव आहे. आणि अशा ह्या जाग्याचेर म्हणजे जी घाण जागा असली पळय त्या जागेचेर एक सुंदर वास्तू तयार जाली आणि त्या वास्तूच्या नंतर जवळजवळ एक 7-8 वर्सांनंतर आम्ही दिवचलकार सगळे आणि सगळे स्वामी विवेकानंद प्रेमी सगळे मिळून आम्ही हांगासर एक पुतळो उबो केलो आणि ही जागा स्वच्छ उरची अशें म्हणून आम्ही त्या वेळाचेर विचार केलो. आणि त्या वेळाचेर विचार आम्ही ह्या जागेची स्वच्छताय करताले. पूण 2012 ते 17 ह्या काळान हांव आमदार आसलो आणि 2016 बी जवळजवळ आम्ही हो डेव्हलप केलो. आता कशें जालां एक्चुली तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार आमदार हो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कळ्ळें न्ही? आयज आमदार आसलो फुडलो आसा बी उरलेली कामां तेणें कर, दुसऱ्या आमदारान करप, परत ते कितें मेंटेन आसा जाल्यार ते तिसऱ्या आमदारान करप, हें सगळें चालू आसता आनी ते फुडें कंटिन्यू उरपाक जाय. पूण ह्या 3-3.5 वर्सां जालीं जाल्यार व्हडलेशें कांय जालें ना. होच परिसर न्ही, अशे बरेचशे परिसर आसा, अशे बरेचशे गार्डनां आसा, बरेचशे बाकीचे जागे आसा जे मेंटेन करिना कोण. ही एक्चुली हे मेंटेन करपाची जबाबदारी आमदाराची आसपाक जाय, म्युन्सिपाल्टीची आसपाक जाय आणि आमदारान ते म्युन्सिपाल्टी कडल्यान करून घेवपाक जाय. पूण हांगासर कोणूच लक्ष दिना, हे दुर्दैव आमचें. कळ्ळें न्ही? एक्चुली हे तयार केल्या नंतर परत एकदा ब्युटिफाय करपाचें, हांगा परत एकदा पेंट मारून सगळे लायटी सगळें चकाचक करपाचें काम आमी सगळ्यांनी केल्लें. आणि रिसेंटली आत्तां जे आमचे दिवचलचे जे ज्येष्ठ नागरीक आसा किंवा स्वच्छता दूत म्हणटा जेंकां स्वच्छता करणारे जे लोक आसा पळय सकाळच्या फुडें उठून जे स्वच्छता करता पळय, संबंध दिवचल स्वच्छ जावची म्हणून क्लिनलीनेस करता पळय, सो त्या लोकांचे अभिनंदन करता ह्या जाग्यार वचून आयज हांव की तेंच्यांनी आपूण स्वता येवन हांगासर तेंच्यांनी हो परिसर साफ केलो. वास्तवीक हे काम कोणाचें? हे काम म्युन्सिपाल्टीक दिसपाक जाय आपल्या एरियेन ही असली सुंदर जागा आसा ती सुंदर कशी दवरतले आमी, ही कशी मेंटेन करतले हे तेणी पळोवपाची गरज आसा. आनी हेच्या खातीर आमदाराचोय लक्ष आसप खूब गरजेचें आसता. पूण तोय बावडो दोळे धाक करता आणि म्युन्सिपाल्टी पळयना म्हणून. आनी ह्या भागाचो कावन्सिलर आसा तेणी तरी आपल्या वार्डांतलो हो प्रोजेक्ट तेच्या खातीर तेणी कितें तरी करपाक जाय हें ते पळयना म्हणून दुख्ख जाता. कारण आमी कशें आसा, आमी आतां ना, आमी नासतना सुद्दां आमी स्वता आमी हें मेंटेन करताले. आमी एक मनीस दवरताले, हांगा पंप लायिल्लो, आमच्या कारंजे चलताले हांगासर लायट. पूण सद्दां आमी खंयच्यान करतले?
कळ्ळें न्ही, तें सगळें मेंटेन करतलो जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली जाय. इवन लायटी सगळ्यो पेट्टाल्यो, इवन आमचे स्वामी विवेकानंद आसा तेजेरूय फोकस आसलो, सगळें केल्लें. पूण आयज दुर्दैवान ते सगळे आतां हांगासरले बंद जाल्ले आसा, म्हणजे निग्लेक्टेड जाल्लो आसा. आनी आतां म्हाका अशें दिसता की आमकां परत एकदां हांगासर फुडाकार घेवचो पडटलो आनी सगळ्या दिवचलकारांक घेवन ही परत एकदां जागा स्वच्छ करची पडटली, साफ करची पडटली, रिपेंट करची पडटली आनी लोकां समोर दवरची पडटली. तुम्ही कितें म्हणटा की युवकांचो आदर्श असो मानता आमी. सगळ्या युवकांनी हांगासर येवपाची गरज आसा. जो कितें आमी हेल्प आमी करपाक शकता तो तितलो आमी करपाक तयार आसा. ही जी जागा क्लीन करपाक जाय ते सगळ्या युवकांनी फुडाकार घेवन ती करपाक जाय अशी म्हजी इच्छा. आता तुम्ही आता पळयता ही आता इतली बरी वास्तू केल्ली. मेन म्हणजे सकयल प्रत्येक दीस वर्सा हांगा आमी प्रोग्राम बी जाताले. आता ह्या 2-4 वर्सां पळयत जाल्यार हांगा सामकेंच ते घाणेरडे जावन पडला. घाणेरडे म्हणजे लोक हांगा कोण बसता की एक्चुअली म्हाका दिसता हांगा अनैतीक चड वस्तू हे चलता कशें सकयल पळयत जाल्यार दिसता. आनी क्लिनलीनेस म्हण नाच. म्हाका तरी दिसता म्युनिसिपालिटीन नाल्यार म्हणजे कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा कितें तरी बाबा लक्ष घालचें की बाबा इतले वस्तू इतले केला फक्त तुम्ही मेंटेन करपाक. तुमकां आनी कांयच ना करपाचें, फक्त तुम्ही बारीकशें हे करून मेंटेन हे तुमी रेग्युलर करचें दिसता म्हाका. आनी हो स्टॅच्यू जो आसा ते लायटी आसूंक जाय अशें दिसता तुका? आतां हो स्टॅच्यू दिसता कित्याक घातला पळय तो आतां तो काळखांचो दिसना. म्हणून एक्चुअली हांच्यांनी ऑथॉरिटीन म्हाका एक हांगा खंय तरी एक लायट घालूंक जाय, एक लायट प्रोवायड करची अशें म्हाका तरी दिसता. किंवा स्टॅच्यू घालून तो रातचो हो दिसना. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सावदी अरेबियांतल्या रस्त्यार जाल्ल्या विध्वंसक अपघातात उण्यांत उणे 45 भारतीय उमरा यात्रेकरूंचो जीव गेलो. तांची बस डिझल टँकराक धपको दिवन खिना भितर उजो लागलो. सावदी अरेबियांत एक व्हडली घडणूक घडल्या, जंय भारतीय उमरा यात्रेकरूंक व्हरपी बशी मक्का मदिना महामार्गाचेर अपघाती जावन उण्यांत उणे 45 जाणांक मरण आयले. सोमारा हो अपघात जालो जेन्ना बशीन डिझल टँकराक धपको दिल्ल्यान खिणा भितर उज्याच्या रेवाड्यात सापडली. मदिना सावन सुमार 160 किलोमीटर अंतराचेर मुफ्री हाट ह्या नावान वळखतात ते सुवातेर हो अपघात जाला. तपासक ह्या टँकराचे कारण थारायतात. आपतकालीन कर्मचाऱ्यांनी रातभर उजो नियंत्रित करपाक वावर केलो. बोटीचेर आशिल्ले चडशे यात्रेकरू तेलंगणाचे आशिल्ले. तातूंत 9 नोव्हेंबराक यात्रे खातीर हैदराबाद सोडून गेल्ली जायती कुटुंबां आशिल्ली. ह्या म्हयन्याच्या निमाणे कडेन ते भारतात परत येवपाचे आशिल्ले. एकूच जिवंत उरिल्लो हैदराबादाचो 24 वर्साचो मनीस जो बशीच्या फुडल्या खिणा उपरांतूच पळून वचपाक यशस्वी जालो. मदिना हांगच्या हॉस्पिटलात ताचेर उपचार सुरू आसा. हैदराबादात ट्रॅव्हल एजन्सीच्या कार्यालयांनी आणि थळाव्या यंत्रण कक्षांनी फामिलीचे वांगडी जमले आणि आपल्या प्रिय व्यक्तीविषयी अद्ययावत माहिती आणि पुष्टी मागली. तेलंगणा सरकारान परराष्ट्र मंत्रालया वांगडा काम करपा खातीर पंगड तैनात केल्यात. आज रात में गर्दनाक हादसा मक्के से मदीने की जो हाईवे उस पे हुआ है और जिसमें जब तक खबर मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है. ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, करीबन नामपल्ली हल्के से जो मुझसे लोगों ने रब्ता किया है, करीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ रह सके, उनकी जिस तरीके से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सके. हमने हमारे तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है ताकि वह इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज़ की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही सऊदीन अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला वो फौरी तौर पर हम जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में और जो हमसे हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ मजबूती के साथ हम ठहरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. मैं हमारे तमाम हज कमेटी की जानिब मेंबर्स की जानिब से, गोवा स्टेट हज कमेटी की जानिब से, हमारे सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से जो भी सुविधाएं जो भी उनके फैमिली के लिए हम कर सकते हैं डेफिनेटली हम लोग करने की कोशिश करेंगे. और मुझे पूरी जो है विश्वास है कि हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर रहने दो, हमारे नरेंद्र मोदी जी रहने दो, प्राइम मिनिस्टर रहने दो, हमारे किरण रिजिजू जी जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ये तमाम जो है इमीडिएटली इसमें दखल अंदाजी लेंगे और जो भी इन
फैमिली के परिवारों को जो है जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो फैसिलिटीज देनी चाहिए, ये सब तमाम जो है हम इस दुखद घड़ी में हमारा पूरा हिंदुस्तान की पूरी अवाम जो है इनके साथ में, इन हाजी उम्रा के गए हुए मुसाफिरों के साथ में हम पूरी जो है समृद्धता के साथ में जो है खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन तमाम को जो है जन्नत फिरदौस में इन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए और इन्हें जो शहीद हुए हैं, चूँकि ये उम्रा के लिए निकले थे, क्योंकि जो है ये शहीद हुए हैं, उनको अल्लाह ताला जो उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। साऊदी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असा की तीर्थयात्रेच्या चढ हंगामात पवित्र सुवातींमध्ये रस्त्यांचा प्रवास जड उरता। चौकशी पुराय जातकच ह्या अपघाताचे खरे कारण पुष्टी जातले त्यांनी सांगले। प्रधानमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री सयत भारतभरातल्या फुडाऱ्यांनी दुःख उक्तायल्या आणि पुराय तेको दिवपाचे आश्वासन दिल्या। साऊदी पद्धतीन परवानगी दिले बरोबर मेल्ल्या मनशांक परतून हाडप हे सगळ्यात चढ प्राधान्य असा असे परराष्ट्र मंत्रालयान सांगला। गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आणि मुझैफ शेख। सरकारी आश्वासन आणि मुख्यमंत्र्यांकडल्यान शिटकावणी लेगीत मेळ्ळी तरी राज्यातल्या काय वाठारांनी नदरेक पडपी रस्त्या सयत कोयराची रास चालूच आसा। दोष अधिकारी, थळावे आणि पर्यटक सारखेच वाटून घेतात, पण प्रश्न उरता हे सुधारपाक प्रत्यक्षात कितें करतात। आमचो रिपोर्टर साहिल नाईक आमकां थिवी कडल्यान अशीच एक त्रासदायक काणी मुखार हाडला, पळयात। आता हांव सध्या आसा माडेल थिवी रेल्वे स्टेशनाचे एक 2 ते 3 किलोमीटर पयलीं जो म्हापसा वयता त्या रस्त्यार। सो आता तुमकां खबर आसतलें गोंयांत हो गार्बेजीचो प्रॉब्लम जो आसा तितलो मोठ्या प्रमाणात चालूच आसा। आता ह्यो रस्तो जो आसा हो स्ट्रेच जो आसा रेल्वे स्टेशन टू म्हापसा वयता त्या एक कमीत ते कमी 30 ते 50 मिटराचो जो स्ट्रेच आसा आख्ख्या स्ट्रेचाचेर हो गार्बेज उडयल्लो आसा आणि हो गार्बेज जो आसा मेनली डॉमेस्टीक जे घरान यूज करतात, जे घरातले कितें कचरो आसता हो हांगासर येवन हे लोक हांगासर डंप करतात। प्लस हांगासर हे आडसरां जी यूज केल्ली आडसरां ती कचरो जो आसता आडसरांचो तो हांगासर हाडून डंप करता। आता हो आडसरांचो मेन विशय जो आसा हे बारीक बारीक धाकटी स्टॉलां जी आसा रेल्वे स्टेशना कडेन या आतां फुडें बाजारा कडेन तेंकां कचरो उडोवपाक हो एक मेन स्पॉट जाल्लो आसा। सो पंचायत हांगासर मेन काम करपाक जाय की हांगा पळोवपाक की बाबा हेंच्यांनी हो रस्तो साफ दवरपाक जाय आणि हो जागो जो आसा हांगासर हो कचरो उडोवपाचो बंद करपाक जाय। प्लस आमचे हे लोकल जे आसा हांगासर हांव लोकलूच म्हणिना हेर लोक जे आसा जे हांगासर कचरो उडयता तेंच्यांनी मातशें चिंतपाक जाय। हो रस्तो तुमी इतलो बरो रस्तो हांगासर तुमी आख्खे नेचर जो आसा हो तुमी पिड्ड्यार करतात। आता हो आमचो लोकांचोच कचरो, आता हो कचरो काडपाक आनी कोणाक न्ही लोकांकूच त्रास जाता। आता जे हांगासर गार्बेज वर्कर जे आसा तांकां इतलो त्रास जाता हांगासर, हांगा ग्लास पडलेले आसता, हांगा प्लास्टीक आसा आनी हे जाग्याचेर जिवाणी भोंवता। सो तेंच्याय जिवाक भीती आसा की ते जिवाणी येवन तांकां चावलो जाल्यार मागीर तांकां उपचार करपाक जाय। सो मातशें तेंचेय चिंतपाक जाय आमी। आता थोड्या लोकांनी अशें सांगलां की हांगासर कॅमेरा घातलेलो बट लोकल्सांक कचरो उडोवपाक प्रॉब्लम जाता आनी तांकां ते धरता म्हणून तेंच्यांनी हांगासरले कॅमेरा सुद्दां मोडलेले आसा। हो आतां मेन इश्यू जाल्लो आसा, हे लोकांक चिंतपाक जाय, हो लोकांनी चिंतपाक जाय की बाबा हांगासर तुमी कचरो उडोवपाचो बंद करपाक जाय। गोवा 365 खातीर साहिल नाईक, सुभाशीष गोयकार आणि ओमकार देशप्रभू। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। राज्यात नितळमळ भासतले, तापमानात खर उष्णताय जाणवतली। सकाळी दव आणि धुके पडटले, प्रवास जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला। या सप्तकात नितळमळब आणि उष्ण तापमान असतले। सकाळी आणि सांजे काय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली, जाल्यार दनपारच्या वेळार खर उष्णताय असतली, देखून जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला। मंगळारचे चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती असतले। नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना। राज्यात नितळमळब, खर उष्णताय, सकाळी दव आणि धुके, प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय, सकाळी आणि रातीक थंडसाण, तापमानात उणाव, मंगळारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस, नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।